वाडी तळावले नाल्याची राखणे वणत कोसळून मुखेल उदकाच्या पायपलायनीर पडली। पायपलायन फुटली। ताका लागून आगापूर, दुर्भाट तशेंच आडपय भागात उदकाची पुरवण बंद जाल्या। हे काम बेगिनात हातान घेवन संबंधित प्रशासनान लक्ष घालपाचे म्हण थळाव्यांची मागणी आसा। RDX खातीर तळावलेच्यान वेदिता प्रभू। ते 8-8:30च्या दरम्यान हे साको मोडला आनी पायपलायन फुटलेली आसा आनी लोकांक उदकाचोय प्रॉब्लेम आसा, उदकूय लोकांक ना। आनी तशें आतां PWD हांव सांगता की हो बेगीनच्या बेगीन हो पायपलायन सारकें करता, लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम आसा तो बेगीन जावचो। तशेंच म्हाजे पंच वांगडी हांगा आयिल्ले आसा, दिलेश डेप्युटी सरपंच दिलेश, पंच रामचंद्र नायक आनी मागीर पंच हे आसा आनी आमचे बाकीचे गांवचे सगळे। सो खंय वयता ही सप्लाय सगळ्या गांवांत खंयच्या आडपय सगळे दुर्भाट आगापूर सुद्धा पायपलायन पावली आसा आनी ही मेन पायपलायन जी अप टू आगापूर सिमेर पर्यंत सुद्दां कनेक्ट जाल्ली आसा। वाडी तळावली म्हणजे दुर्भाट आगापूर आडपय सगळ्या ह्या भागांत ह्या पायपलायनीच्यान उदक सप्लाय पावता। सो टोटल आतां हे जाल्ले आहा, ब्रेकडावन जाल्ले आहा ती टोटल ब्रेकडावन दोन पीस जाल्ले आसा आनी ते रिटेनिंग वॉलाचो फूल प्रेशर पडोन तेजेर ती पायपलायन डॅमेज जावन ते पायपलायनीचे 2 पीस जाल्ले आसा। इन केस समज तर ते आतां केली ना जाल्यार सगळ्या उदकाक त्रास जातले आनी हितूंतल्यान आतां जें उदक सुद्दां गेलां आसतलें थोडें जें डॅमेज जावन पावसाचें उदक, सो रिक्वेस्ट आसा की गव्हर्मेंटा कडेन जें बेगीच्या बेगीन ही रिटेनिंग वॉल बांदून आनी आतां रोडूय बी डॅमेज जातलो असो दिसता म्हाका। सो आमी आमचो मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर सराक हे मेसेज पावयलेले आसा आनी तेजे कडेन आमी रिक्वेस्ट करता की तेणी बेगीच्या बेगीन मातशें आमकां बांदून दिवन, कित्याक हो मेन रोड असले कारणान ती इल्ली खचत वयतली आनी पावसूय सद्या भरपूर पडटा त्या कारणान आनी डॅमेज जावपाक शकता आनी रोडूय बी फूल डॅमेज जावपाक शकता। तेन्ना सरकारा लागीं विनंती करता, खास करून आमचे मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर हेका रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की हे बेगीच्या बेगीन काम करून दिवचें, जें करून लोकांक कांय हेचो त्रास जावचो न्ही। आगापूर आडपय सगळ्याक हो कनेक्टिंग रोड आसा आनी दुसरी गजाल म्हणजे उदकाची लायन सगळ्यांक पावपाक जाय। आनी तिसरी गजाल मेन म्हणजे कितें आसा की हांगा आमी आतां PWD कळयला, पूण अजून पर्यंत PWD कोण आयिल्ले ना। आतां हे प्रायवेट हांगा तुमी फाटल्यान पळयता प्रायवेट आमी JCB मागून आमी हांगा काम सुरू करता। एटलीस्ट लोकांक तात्पुरतें तरी काम जावन उदक तरी कनेक्शन मेळचें हें आमचें पयलें आसा। सो हांव डिपार्टमेंटाक आनी आमचे मिनिस्टर आसात, मिनिस्टराक आमी ऑलरेडी कळयल्लें आसा, तांणी धाडटा म्हणून सांगलां हेल्थ पंपाक, त्या पर्यंत आमचे पर्यंत आमी प्रयत्न करतात। पूण आमी आतां रिक्वेस्ट करता डिपार्टमेंटाक आनी सगळ्यांक की हांगा बेगीन हो बांदून काडचो, कारण मेन रोड आसा, मेन रोड कनेक्टिंग रोड आसा। लोक हांगासरल्यान गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, प्रायवेट आसा, सगळे कामाक वचपी लोक आसा। ताका लागून हो मेन रोड जाल्ल्या कारणान फुडें अपघात न जावचो आनी कितें हो साको रिकन्स्ट्रक्शन करून घ्या। ह्या साकवाक भरपूर वर्सां जाली, रिकन्स्ट्रक्शन करून बेगिना बेगीन तो लोकार्पण करचो।